आमचे मोरी हांगा हातून जायते आसा सांगपाचें सगळें सांगूंक जायना. हो हे पॉलिटिशियन पळय आहा ते आमचे हातून इंटरफियर जातात आनी आपल्याक जाय तें करतात. तें आयज आमी सीएमाक सांगलां आनी सीएमान बांदून घेतलां. सीएम बाब दोतोर प्रमोद सावंत आमकां पळय तेंको दिला आनी आमकां सांबाळटा ते भाशेन आमकां कोणेनूच सांबाळूंक ना. एन्ड दीस इज ए फॅक्ट. आनी आमी कितें उलयतात तें काळजांतल्यान उलयतात. जायते फ्रिडम फायटरांनी कितें सोंसलां कितें मुगलां तें फ्रिडम फायटर जावन लोक नको. एका आपलें कितें केलां आनी कितें मुगलां कितें तें सांगचो ना. सो हे भाशेन जायतें आमचें आहालें तें प्रमोद बाबान सॉल्व केलें आयज आनी आमी काळजांतल्यान खोशी. ताका देव बरें करूं म्हणून आमी आतां आमची मिटींग संपोवन घरा वयतात आनी तुमकांय देव बरें करूं. आमकां तुमी जाय तो तेंको दितात. थँक्यू. विवा पुर्तुगाल तूं एक्स्टिंग क्लब हांव सेगून लिसईस सो हांव जाणा तें कितें आहा म्हणल्यार कोणाक कांय ना. विवा पुर्तुगाल म्हणल्यार आमी पुर्तुगालाक वचना. नो इट्स ओके. म्हाका दिसना की कोणाक दूख जाता म्हणून. कोणाक दुखता जाल्यार म्हणचें न्हू. पूण पुर्तुगेजान आमकां कितें केलां तें आमी जाणा. पुर्तुगेजांक आनी पत्तो पावोवन दवरचो ना आमी जिवे आसा सोर. सो ते भाशेन लोणकल्याची खुशी. आतां कोणूय आहा ते विवा पुर्तुगाल म्हणटात थोडे चावोकूय म्हणटात. चल ओके. वेलफेअर कमिटीचो चेअरमॅन आमचो सीएम आनी आमी मेंबर 14 जाण आमी मेंबर. ताका लागून तेजे कडेन आमी खूब मागणी आहल्यो ताणी मानून घेतल्यो. आनी फाटल्या दिसांक कितें जालें तो चड आमकां प्रश्न लागू जालो. तुगेले कालांगूट एक फ्रिडम फायटर म्हूण मेलो आनी ताका मायकलान सलाम दिवंक लायली. त्या बाबतींत आमी मुद्दम ताका हें सांगलें ही सलाम ही कांय फ्रिडम फायटराक दिनाय. ही आमगे घटनेक ना फ्रिडम फायटराक सलाम दिवपाची. कितें जाल्यार तें कशें जालें म्हणटा तें सीएमान सांगलें आपूण पळयता. दुसरें आमची हिंची प्रश्न आहाय ते एक उतरान तेणें पास केले. कांयच आमकां जें आमकां कितें जाय त्या भशेन तेणें केलें. आनी हो सीएम येयल्ल्याक जायते सीएम जाल्या ह्या फुडें हो येयल्ल्याक फ्रिडम फायटराची खूब दाखल घेतला. हितून मात लागून दुबाव ना. कळना. ह्या फुडें आमकां तितलो केन्नाय रिस्पेक्ट मेळना आसलो. तेज्या सुबेज रिस्पेक्ट मेळ्ळा. तुम्ही फ्रीडम फायटर जावन हे उलयता पूण फ्रीडम फायटराचे जे भुरगे आसा ते म्हणटा तेंचे कामां जावना जावं असले खूब विशय पेंडींग आसा. कसली कामां सांगता पळय. आतां कितें जालां फ्रिडम फायटरान 2 पर्सन आसले जॉब. एक 100 जॉब जाला 2. त्या प्रमाणे मेळत गेले पूण खूब जाणां भुरगे मेळ्ळे नासले. पूण मागीर कितें जालें जेन्ना पर्रेकार आसलो तेन्ना हे बोवाळ केले भुरग्यांनी. आमकां जॉब ना. जायते जाण भुरगे उरले फ्रिडम फायटराचे. तेणें मागीर हें केलें एक स्कीम कशी काडली म्हणजे अशें जो कोण फ्रिडम फायटर भुरगो आहा तेमी एप्लाय करचे. त्या प्रमाणे 450 भुरग्यांनी एप्लाय केलें. तें आतां आमच्या सीएमान जावं पयलीं सीएमान खूब भुरगीं दिले आनी आतां फकत 12 काय कितली उरलाय. आतांच हांवें सीएमा विचारला तेकाय आतां 20 तारीख पयलीं तो दिता. कळना. तेमी पळय कोणें एप्लाय केल्ले तांकांच हांव तेजे फाटल्यान कोणें केलें म्हूण जायना न्हू. टायमींग आसलो त्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांक मेळ्ळा आनी थोडे हाचे 22 तारखेर मेळटलो. 20 तारखेर पयलीं दीत म्हणटा. कारण 8 जाण भुरग्यांक जॉब दिल्ले. जेन्ना हांव येयल्लो एक कितलो वर्सां जालें म्हणटू 59 तेका लागून जॉब दिला. आनी थोडे उरलाय. आतां सीएमा विचारलें सीएम बालो तो 20 तारीख पयलीं तांकां आपूण जॉइन करता. कितली डेटा तुमचे कडेन कितली अजून पेंडींग कितले पेंडींग अजून कितें कांय उरना. सवळो घ्यायचो. तुम्ही पळयतात GNH.